कुंकळे NITचे घोडे आता निमणे चालीक लागतले। जमीन ताब्यात घेवनूय गोंयकारांक सीट रिझर्व दवरपा वयल्यान प्रकल्प आडकल्लो। आता खंय NITन वट्ट 50% आरक्षणाची तयारी दाखयल्या। म्हणजे NIT नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हाका जागो आमी एक्वायर केल्लो कुंकळे 4,57,000 स्क्वेअर मिटर। म्हणल्यार तो ट्रान्सफर जावन नासलो, कारण एज पर द provision of that understanding between Government of India and Government of Goa, the land has to be given by Government of Goa. All other infrastructure and expenses are incurred by Government of India. पण न दिवपाचें एक म्हत्वाचें कारण अशें आशिल्लें की 50% जो कोटा गोंयच्या सरकाराक आसूंक जाय, तातूंत भितर केंद्र सरकारान आजूबाजूक आशिल्ली ल्हान ल्हान प्रदेश, संघ प्रदेश जे आसा तांचोय भितर आस्पाव केल्लो। पण फाटल्या फावट जावडेकर आयलो तेन्ना जावडेकर कडेन हांव उलयलो, मागीर प्रधानमंत्र्याकूय सांगलें। ताजे नंतर तांच्यांनी गोंयाक एक एक्सेप्शन करून 40% सब कोटा गोंयाक रिजर्व केला। वयलो 10% ह्या ल्हान ल्हान संघ प्रदेशाक दवरला। आनी तो समजा तांचे कडच्यान भरलो ना जाल्यार द बॅलन्स वील गो टू गोवा कोटा। आयज निर्णय घेतला की जागो आमी मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्सीस ताका ट्रान्सफर करप। आनी अपेक्षा की फुडल्या 4-5 म्हयन्यान हाजें काम, कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू जावंक। काणकोणकारांक लोलयां IIT नाका जाल्यार खंय ताचोय सरकारान पर्यायी विचार केला। फोंड्यांत 2 सुवातींचो प्रस्ताव PWD मंत्री सुदिनान दिला। हाका लागून एक दुसरो विशय जो आसा, गोंयान IIT जी एप्रूव जाल्या ताका जागो काणकोणा जावची ती अशी आमची इच्छा आशिल्ली। पण थंयच्या स्थानीक लोकांक ताजें काही एप्रिहेन्शन आहा, तें योग्य न्हय, पण तरी सुद्दां आसा एप्रिहेन्शन। त्यामुळे आमी दुसरे कडेन जागो सोदपाचो प्रयत्न चालू केला। प्रयत्न असो आसतलो की जुलय म्हयन्या भितर जागो फायनलायज करप, आयडेंटिफाय करून। फोंड्या म्हाका ढवळीकर मिनिस्टर PWDन 1-2 जागे सजेस्ट केले, ताजे डिटेल काडटा आमी। गोवा अर्बनात सरकार मेतेर जाता काय म्हूण मिडियान पर्रीकाराक विचारलें। सरकारान नेमिल्ल्या दोगा डायरेक्टरांक हरकत घेवपाची हायकोर्टाची भुमिका खंय सरकाराक पटना। सहकारी सोसायटींची अर्थीक भलायकी तपासपाक स्पेशल ऑडिट करपाची शिटकावणी पर्रीकारान दिल्या। गोवा अर्बनाच्या संदर्भात काल इलेक्शन फुडें गेलें, तो जरी निर्णय इलेक्शन ऑफिसराचो आसलो जाल्यार तो अत्यंत बरोबर निर्णय आशिल्लो। कारण गोवा अर्बनाचो बँक 11 जाणांचो आसा, तातूंत भितर 2 जाण सरकारान अपॉयंट केल्ले आसा। देर इज अ लिगल प्रोविजन फॉर इट अंडर सेक्शन 67A। आनी कोर्टान जो निर्णय दिला त्या दिसा, वीच वी डोंट एग्री विथ, द केस वील गो ऑन, दॅट इज सेपरेट इशू। वी वील ओनली डू द हेल्थ ऑडिट फ्रॉम द फायनान्शियल एंगल ऑफ दीस, बिकॉज मोर दॅन वॉट इज अदरवायज कॉपरेटीव सोसायटीज ऑडिट इज। ताजे पॅरामिटर्स बी हांवें ठरोवन ना, ते बसून कोणा कडेन एक्सपर्टा कडेन डिस्कस करता। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।